नमस्कार. दिवाळेच्या दिसाच्या या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. डिबेट हरशीं आमी तुमकां खबर आहा की बिरेस्तारा करतात, पण फाटली 2-3 दीस वातावरण इतलें तापलां आनी शब्द आनी अपशब्द अशी ह्या वटच्यान त्या वटच्यान येत आसात की ह्या स्टुडियोंतल्यान सगळी गजाल सुरू जाल्ली. ती दिसलें की ह्या स्टुडियोंत भितर येवन दिवाळेच्या मुहूर्तार तरी ताजो कितें तरी सोक्षमोक्ष लागचो आनीक जर कडवटसाण जर कितें आसा जाल्यार तीय निवळची आनी जें कितें आसा तें एकदां परत गोंयकारां मुखार जावचें. तुमी आयकलां फाटले विजय सरदेसायाच्या वक्तव्या वेल्यान वाद जाला, त्याच प्रमाणे बीजेपीन मागीर परत विजयाक भरपूर स्लॅम केला आनी ह्या परिस्थिती भितर खंय तरी तर नायजेरियन्साचो इश्यू आसा, एकूण ड्रग्साचो विशय आसा. सो हे सगळे विशय कुशीक पडचे न्ही आनी प्रॉपर एक पर्स्पेक्टीव मातशी वातावरण थंड जालां. पयले दीस डिबेट केले तेन्ना सगळ्यांची रगत सळसळटालें. आज मातशें वातावरण थंड जालां तेन्ना परत डिबेट करून एक दिशा दिवपाची प्रयत्न हो 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आनी सगळे जे ह्या एकूण वॉर ऑफ दी वर्ड जाका म्हणटात त्या वॉर ऑफ दी वर्डा भितर सांपडिल्ले. पयलीं आसात भाजपाचे आमदार आनी फुडारी प्रमोद बाब सावंत. सर, स्वागत तुमचें, जे काल पत्रकार परिशदेक आशिल्ले. नमस्कार. दुसरे जाणी हो वाद सुरू केलो आनी जे सदांच वाद सुरू करतात ते फातोड्डेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय. तिसरी आसात म्हजे बरोबर निलेश काब्राल, भाजपाचे आमदार, जे काल पत्रकार परिशदेक आशिल्ले थंय. आनी चवथे आसात जांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हें सगळें वातावरण तापलें आनी ज्यांनी पयले दिसाक सगळो जो रोश आसा तो सहन केलो ते रोहन बाब खंवटे. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. इतली लेवलाचेर वचून गोंयाक तरी राजकारण जायना इतले अपशब्द वापरून. सो कित्याक तें प्रकरण वाडोवपाचें, मिटोवप कित्याक न्ही? खरें म्हणल्यार विशय बरोबर आसा. इतक्या लेवलाचेर राजकारण कोण गोंयांत व्हरना. राजकारण जे आसा विरोधक आनी राजकीय पक्ष हे बऱ्या लेवलाचेर राजकारण करता. त्या ती सगळ्यात पयली सुरवात जर म्हाका दिसता कोणी केली आसत जाल्यार ती अपक्ष आमदार मित्र विजय सरदेसाय हेणी केली. खरें म्हणल्यार तेणी सरकाराचो अपमान करूंक ना, हांव म्हणटा गोंयच्या जनतेचो अपमान केलो. तेणी गोंयच्या जनतेन निवडून दिल्लें सरकार जें आसा तेका जेन्ना हिजड्यांचें सरकार म्हटलें, खरें म्हटल्यार तेणी थोडो तरी संयम बाळगपाक जाय आशिल्लो. जे मंत्री आसा ते खुट्यावेले माकड म्हटलें. हेजो खरें म्हटल्यार तेणी माफी मागपाक जाय. हांव म्हणटा मंत्र्यांची न्ही तर गोंयच्या जनतेची माफी मागपाक जाय. तेणी सुरवात केल्ली आसा, त्या खातीर तेणी गोंयच्या जनतेची माफी मागून हें प्रकरण जें आसा जर तुमकां दिसता आसत सोंपोवपाक जाय जाल्यार गोंयच्या जनतेची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. विजय, रगत इल्लें चडूच सळसळटालें, ताका लागून कांय शब्द गेले जे आज दिसतात तुका की एक मिटयल्यार बरें, ऑर यू स्टील स्टँड बाय इट? ना, म्हाका दिसता हांवें हिजड्यांचो अपमान केला. सो हांव शब्द हो सरकार कितें सरकारान कितें बरें केलां अशें म्हण तूं जर म्हणटा जाल्यार तुवें पसून यू टर्न मारलो अशें. कित्याक हें सगळें सुरवात जालां ऑन द सॉफ्ट एप्रोच ऑफ द गव्हर्मेंट टुवर्ड्स द टेरर ऑफ द नायजेरियन्स. आतां नायजेरियनाक हाडले हे काल हांवें हांचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलां की नायजेरियनाक काँग्रेसीन हाडले म्हणटा ते. तुमी 1.5 वर्स कितें करताले? भजी वाचताले? 1.5 वर्स तुमी फक्त प्रुडंटाचोच ओन स्टॅटिस्टिक्स दाखयता की एकूच नायजेरियनाक 2012 डिपोर्ट केलो. 3 म्हयने सोडून उरिल्ले 9 म्हयने बीजेपी सरकार आशिल्लो. करताले कितें सरकार? बरें, आतां तुमी म्हणटा इंटर गँग रायवलरी. एक गँग नायजेरियनाची, दुसरी गँग कोणाची? ही हॅज पेट्रोनेज ऑफ हूम. So it means that patronage is also there of the ruling party. And the Goan on Saturday has clearly said that a ruling minister of the BJP from the North Goa coast is patronizing the drug gangs. हे तुमच्याच पेपरांनी म्हणिल्लें आहा. सो आतां फुडें लेट अस गो फॉरवर्ड. हांवें म्हणलें कित्याक तें म्हणलें इतल्याच खातीर कित्याक ते दिसा जे नायजेरियनांनी अच्छेव जो चलयल्लो ताजेर गोंयकारांक दिसपाक लागलें की नरक चतुर्दश प्रिपोन जाली म्हणून. नरक चतुर्दशीन पसून परिवर्तन जालें म्हणून आनी एक दीस बेगीन आयली म्हणून. आनी हे नायजेरियन नरकासूर जे परवरी नाचले तें पळोवन सगळे गोंयकार सारके म्हळ्यार दे वर शॉक. दे थॉट दिस वॉज सोमालिया ऑर समथींग. हें गोंय काय कितें हें लोकांक प्रश्न पडिल्लो. आनी तेन्ना आमचे गोंयचे पुलिसाचो रिस्पॉन्स थंय उबे रावन अशे रावले ते कितें म्हणपाचें तांकां? तांचे कितें पोंट्यांनी हें काडपाचें, तांचे कितें आरत्यो करपाच्यो? Was the response of the police worth anything? Okay. And secondly, there is another approach. To top it all, the police got hammered. The locals helped the police. And to add to it, you are saying that you are going to file cases on Goans. Okay. आणि एक आहा त्याच जाग्यार जंय गोंयकारांनी रस्ता रोको केलो म्हणटा थंय आमचे चीफ मिनिस्टरान रस्ता रोको केल्लो आहा त्याच जाग्यार पयलीं. आनी ती केस विड्रॉ करपाक आनी हांचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें आहा. म्हणटकच पॉलिटिशियनाचेर केस विड्रॉ आनी गोंयकाराचेर केसी आनी गोंयकार हांव निलेशाक घेता येता. निलेश बाब, कांय मुद्दे रेज केल्यात आनी कांय वॅलीड मुद्दे आहात. हाव वीड यू रिप्लाय टू दीस?
सी रिप्लाय टू दीस इज फनी. आता फनी म्हटल्यार कितें, पॉलिटिक्स कशें करूंक मेवता. ईच वन वॉन्ट्स टू कम इन अ लायमलायट. To come in the limelight, you can take any government or even if it's opposition, you can go to any light. आता if you go to see general Goa, to consider गोंयान हें जावपाक जायना, it should not happen. तेच कितें नायजेरियन कित्याक गोंयान कसलीच क्रायम जावपाक जायना. नाव नायजेरियन्स हॅव कम एंड डॉमिनेटेड इज वन पार्ट ऑफ इट. आता कितें जालें अशी स्पॉन्टेनियस समथींग हॅपनिंग, यू कांट नो खंय कितें जाता म्हणून. हू नोज. पुलीस येवन थंय दे वर ट्रायंग टू डिस्पर्स, दे बिकम वायलंट and they started acting violently. If police also had done the same thing violently and tried to break them with lathi charge, there would have been an international cry saying that Goa does not welcome tourists. Now they were trying to do their own formula of taking the Nigerians sarke properly to some location where they would be arrested, and that's what they have done. Now if people, the elected members, go and try to do something, or elected members say something is wrong by the police, see, you should give everybody a chance. अशें जावपाक जायना की बाबा पॉलिटिक्सान तुमी विशय काडटले आनी खुट्या वयले माकड आनी हिजडे हो शब्द वापरतले. म्हणजे वॉट आर युअर ओन एथिक्स यू हॅव टू सी. इट इज नॉट करेक्ट टू यूज. यू आर ऑल्सो इलेक्टेड MLA and you can't use such weird statements. Yes, something goes wrong here and there, but we are also a part of a government. We may be ruling or we may be opposition, but everybody is part of the government. Government is run by everybody. It is not run by ruling and opposition. Your feedbacks come to the government. Everything has to be in proper fashion. रोहनान कितें केलें? रोहनान तशेंच केलें. रोहनाक बडोवपाक जाय आसलो पुलिसांनी आडयला म्हणून. रोहनान कितें केलें? जे तिनांक जे डिस्पर्स केले नायजेरियनान वयले, सेंटिमेंट्स रोज जाता, लोकांक त्रास जाता, पण रोहनान कितें लोकांक त्रास केले. रोहनान कितें कमी केलें? आय टेक इम ऑन दॅट. दोन बाब, कारण दोन मुद्दे काडल्यात. पयली गजाल, पुलिसी जर व्हायलंट जाल्ले जाल्यार इंटरनॅशनल क्रायसीस जाता आशिल्लें. दुसरी गजाल, तुवें कितें केलें? तुवें लोकांक त्रास केलो न्ही, तुवें लोकांचो खंय विचार केलो? पुलिसेन जर नायजेरियना मारपा आशिल्लो जाल्यार तुकाय मारपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता ओन्ली द मॅन हू नोज द सिट्युएशन वॉज द CM. बाकीचे सगळे कितें आसता, एकटो समज कोणी बसलो आनी 4 घोड्यांक धांवडायले आनी दाव्यान वच उजव्यान वच आनी घोडो वता, कितें वता तो खबर नासता. ही जाल्यार परिस्थिती गोंयची. गोंयचे परिवर्तन सरकार आयलें, परिवर्तनान वी वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ चेंजीस टू हॅपन. यंग MLAs हॅव कम, दे हॅव टू हॅव देयर ओन आयडियाज, नॉट पिकअप समबडी एल्सीस आयडियाज. जो थंय उबो आशिल्लो पळय परवरकार गोंयकार, ताणें तो आज हें पळयतलो, ते फाटलें सिट्युएशन पळयतलो आनी ताणें ही वील कमेंट ऑन दीस. त्या दिसा आमी भोगला तें हांणी भोगूं ना. थंय वचून 4 बसप आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवप इज व्हेरी इजी. The issues which I have called for the whole Goa that day, irrespective of party affiliations, to come together and गोंयकार पण सांबाळपाक. I spoke for the Goans, not only Porwari. And if they are trying to make issues out of this, CM आयलो कितल्यांक? CM आयलो त्याचा about 1 सवा 1 1:30. CMन आमकां एश्युरन्स दिलें की पुलीस स्टेशनार वचा, कंप्लेन लॉन्च करा. कंप्लेन लॉन्च करना फुडें वी विल से इमिजिएट एक्शन इज इनिशिएटेड. तितले पण एक्शन जावना आशिल्लें. CMनी मान्य केल्लें, हांकां खबर सुद्दां ना. काल उलयलें त्या प्रमाणे पळयल्यार एक जालें. We went sincerely to the police station. The whole crowd went to the police station. पुलीस स्टेशनाचे काल कितें जालें तुमचो स्टुडंटांनी कवर केल्लें आसा. यू सॉ द रिस्पॉन्स ऑफ द PI and DYSP हात वयर काडून बशिल्ले. दे सेड वी डोंट नो. अशें तुमी एक्शन कितें घेता तें सांगा. यू कॅन गो बॅक टू द मिडिया एंड चॅक. एक्शन कितें घेता तें सांगा. सो ही कम्स बॅक एंड सेज आमकां कांय डायरेक्शन्स ना. अरे म्हणलें आमच्या लोकांक मारल्या, तुमकां मारल्या, आमी सांबाळ्या, तुमी एक्शन कितें घेता इतलेंच सांग. वॉट इज द एक्शन ऑन द नायजेरियन्स? ही सेज आमी कांय सद्या कांय करचें ना, आमकां कांय सांगू ना करपाक. इन्स्ट्रक्शन जातलें तेन्ना करतले. नाव नो क्लॅरिटी. CMन एश्युरन्स दिल्लें थंय वच आनी कर. आय वील एन्श्युअर दॅट दीस इज बींग डन. हाज्या मागीर आमी कितें करपाचें? वी केम बॅक टू द स्पॉट एट 3 o'clock. फ्रॉम 3 o'clock वी डिमांडेड दॅट एक्शन कितें. वी डिमांडेड ओन्ली जस्टीस की तुमी पुलीस सकाळच्यान जे हात बांदून बशिल्ले तांणी कितें केलें काय म्हणून. वी सेड एक्शन घेता काल आमकां एक्शन कितें घेता तें सांगात. It took them 1 hour or 1.5 hour, 15 minutes to call somebody responsible like a DIG to tell what they want to do. SP आशिल्ले थंय उबे, गोंयचे पुलीस आशिल्ले. We asked them what is the action. Everybody was keeping quiet, and it is not me alone. You say that what you have done is justified. I am going by the thing. I have stood by the people and I have stood by the people. म्हज्या लोकांक काल परवरी सालिगांवचे पिल्यांचे जे भुरगे आशिल्ले तांची युनिटी काल गोंयभर दिश्टी पडल्या. and I expect this unity to be throughout Goa, not take a bloody press conference and politicize the issue how it is being done now. What time I lost, tourism is required, but we don't need these people as tourists. हे गरज ना. आणि हे जे सेम सरकार जो सांगता लास्ट 8 वर्सां त्रास जाता. इंटरनॅशनल कितें जावपाक इंटरनॅशनल खूब जाले. ड्रग नेक्सस जालो, ताजे पयलीं जाले, मर्डर केसीस जाल्यो. टुरिजम कॅनॉट गेट अफेक्टेड. टुरिजम इज पॉझिटिव्ह अँड टुरिजम हॅज अ विजन
then lot of things can be done. Okay. But this is something which is going out of the way, which all Goans should realize की जे लोक सांगताले आम्ही परिवर्तन म्हणून ते काल जे दृश्टीन उलयल्ले आसा ते सामके रॉंग. ओके मेन मुद्दो असा की देर वॉज लॅक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलीस. ज्या तत्परतेन पुलिसेन इन एक्शन येवपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. ताका लागून खंय तरी तो इनएक्शन पळोवन लोक चाळवले आनी हें सगळें नाटक घडलें. सो एट द बेज ऑफ इट आय एम नॉट सेईंग चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, आय एम नॉट सेईंग होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, पूण ज्या ग्राउंड लेवलाचेर पुलीस फोर्सा भितर जो एक करारीपण दिसपाक जाय आशिल्लो तो करारीपण दिसलो ना आनी सिच्युएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. ते बरोबर आसा. तेच्या पयलीं हांव आनी एका मुद्द्याचेर येता. जेन्ना श्रीकृष्ण दुर्योधनाक सांगता की बरो मनीस सोदून हाड, ताका एकूय बरो मनीस मेळना. द सेम गजाल विजयाची जाल्ली आसा. विजयाक आपल्या सारकेंच सगळें दिसता म्हणून तेणी तो स्टेटमेंट केल्लो आसा. हांव जर म्हणटा हांगासर तो स्टेटमेंट करता आसतना तेणी नायजेरियाचें जें प्रकरण घडलें म्हणून ह्या सरकाराक म्हटलें आनी जे पाकिस्तान घुसखोर करता तेन्ना केंद्राचें सरकार कितें, केंद्राचें सरकारूय परत आसा तशें हेजें सरकार भडव्यांचें सरकार म्हणपाक जाय काय कितें अशें म्हाका दिसता. कारण आमी पळोवपाक जाय तो तर मोठो क्रायम आसा. कितलेशेच पाकिस्तान आनी बांगलादेश जे आसा ते ह्या भारतांत घुसखोरी करता. दुसरी गजाल नो डावट तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे पुलिसाक खंय तरी थोडोसो जो एक्शन घेवपा खातीर उशीर लागलो मान्य करता. जे एंटी नॅर्कोटीक सेल आसतलो किंवा बाकीचे पुलीस हांकां ज्या फाटल्या 8-10 वर्साच्या पिरियडांत जी तांकां ट्रेनींग जाय आशिल्ली ओके ती ट्रेनींग तांकां मेळूंक ना. ताची खरें म्हटल्यार गरज आशिल्ली ओके. आनी ते रिलॅक्सेशन्स जे आसले हे तेंचे जाणवले. त्या खंय तरी दुसरी गोश्ट ट्राफीक जो आशिल्लो तो ट्राफीक आमी पळयता की कोकेरो कडेन रोहन बाबाकूय खबर आसा ज्या पद्दतीन ट्राफीक तोय थंयसर आशिल्लो. ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी डेड बॉडी काडून रस्त्यार उडयली. थंयसर 20-25 पुलीस आशिल्ले आनी जे नायजेरियन जे आशिल्ले अंडर ड्रग्स घेतलेले आशिल्ले हे मान्य करपाक जाय जाल्यार अल्कोहोल कन्ज्यूम केल्ले आशिल्ले. आनी गोंयचे पुलीस हे जर एक नायजेरियनाक धरपा खातीर खंय तरी 4-5 पुलिसांची गरज आशिल्ली आनी थंय खंय तरी परत मोठो हे गँग वॉर जावंक शकताले. आनी तो विशय हँडल करपा खातीर तेंच्यांनी थोडेशे थंयसरले नायजेरियनाक आयदर म्हापसा आनी हांगा वचून अडीच पर्यंत police force when the Nigerians were roughly about 15 to 20 त्यांना जे जाल्ले police force was more than them. त्यांना समज दाण्यांचो वापर केल्लो. काल हांव एकट्या सिनियर पुलीस ऑफिसरा कडेन उलयला, सिनियर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोवा फोर्स. ही सेड आय एम डिजेक्टेड बाय द वे आवर पुलीस फोर्स हॅज एक्टेड टुडे म्हणून. ते स्वता ताणें म्हणलें आय हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स इन माय पुलीस म्हणून. ते स्वता म्हणला ताणें काल म्हाका. आता हे जे उलयतात आय डोंट ब्लेम द पुलीस, मे बी वी नीड टू रीच. पूण त्या दिसा जी घटना जाली ती परत जावंक जायना खंयच्याच ताज्या खातीर इन्स्टेड ऑफ पॉलिटिसायझिंग द इशू गेट ऑल द गोवन्स वी आर नॉट पॉलिटिसायझिंग दिस इशू. विषय जो आसा पळय वी आर पॉलिटिसायझ करिना. जो पर्यंत समज फाल्यां म्हाका सांग जेन्ना पेट्रोल हायक जालो नाल्यार आनी भानगड्यो जाल्यो. एक पेट्रोल हायक जो सेंटरान जाल्लो स्टेट वेंट ऑन अ बंद पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स. तेन्ना लोकांक इफेक्ट जाले ना, बसी फोडल्यो ना, तेन्ना ब्रिज बंद जालो ना. सगळ्या कारणां खातीर थोड्यो गोश्टी थोडे लोक पावरान आसूं जाय तेन्ना तांकां दिसता करीन. आमी तशें चिंतून करूं नाशिल्ले. भावनेन वी हॅव आस्क्ड डिमांडेड जस्टीस. It was spontaneous. It was very spontaneous and the whole media, I think the people who have commented on yesterday's press conference need to look at the overall coverage. तुम्ही सगळ्यांनी काल फुल डेची कव्हरेज कव्हर केल्ली आसा. तांकां एक कॉपी दियात. लेट देम गो थ्रू इट फर्स्ट. लेट देम सी वॉट वी फेस्ड, देन लेट देम कमेंट. कोणे सांगिल्ले प्रमाणे उलोवपाची गरज ना. रोहन कितें सांगता पळय कितें आमी गोंयकार न्ही, आमकां राग येना, आमकां रगत ना. ते करताले ते पळोवन तुमकां राग आयलो. हांव कितें म्हणटा अरे राग येतलोच, पूण राग येतलो म्हण ते कितें करतात आमी करपाचें हे म्हजो विशय जाता. ते करतात आमी आमच्या आनी ताचे मध्ये फरक कितें जालो तर नायजेरियन समज पुलिसेक मारता, पुलिसेक मारता पळय, पुलिसेक मारता नायजेरियन पुलिसेक मारूंक लागले तरी लोकल्सान पळोवपाचें कितें थंय गेमी चलिल्ल्यो. तशें ना, पुलिसेक मारले. देर इज अ वेज ऑफ टॅकिंग द इशू. इफ यू वॉन्ट टू टेक द लॉ इन योर ओन हँड, then where is the difference between this Nigerian is not and law in my own hands. This is something which police law itself. Sentiments which come is one part of it. Sentiments are one part of it. You have to take the issue on the whole. Today, Honorable CM has said that everybody will be deported who are not legal here. तुका you know FRO relation. आगा गोंयान फक्त 17 जण आसा. म्हाका सांग कालची आमीच गोंयकार पार्रान वचून पळय खंयचे कोणाच्या घरा रावता ते, कोणे वयल्या मनशान येवन घरा बांदल्या ते गोंयकारच जबाबदार आसा तेका.